जाल्यार जिवो कोणूच आशाय आमकां जिवी कोरच्या आयज देव आमचो उलयतलो आशाय आमकां जिवी कोरच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता गाब्रिएल वाज आपल्या 50व्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी ताचे पासून मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव मानुएल आनी मारिया अंतोनेत कार्दोज हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमची 400 वर्सांची समरमणी करता आसतना आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात. जिना आग्नेलो तावारीस आनी फामील नाकेली साल्वादोर फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरया. कितें भाशेन जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक आमकां विनंती केल्ली आसा तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय आनी जांचे पासत कोण मागतलो ना तांचेय पासत आमी मागुया. तशेंच आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आनी हे संवसाराची शांती पासत देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलोती कुलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सोदता देवा आनी तुमकां बाबा विणलो मसोगण्या विसरून सांगता मनान चिंतून तनान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा विणलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा भाग्योन तागता ह्या आंकवार आनी रोख साक्षिणीचो उगडास करता. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोख साक्षीपणाचो मुकूट जोडूंक तुजे ओस्कोत भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुजे आंकवारी भाग्योन तागताचो आमी आज वार्षिक समारंभ करता. कोश्टा आडकोळींचे जैत व्हरून आनी निश्कोळपण सांबाळून मोरो पर्यंत खऱ्या भावार्थान ती रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विणवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विस्वाशी रावंक तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रांक बरयलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, पातक्यांचेर आड झुजतना आजून तुमकां रोगत वारोय पर्यंत झुजूंक पडूंक ना. तुमकां आपलीं भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन कुर्बा हाडटलीं उतरां उलयलो तीं तुमी विसरल्यात. म्हजे पुता, सोरेस्पोर तुजी चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडी नाकाय. कित्याक सोरेस्पोर मोग करता तांकां कास लावंक शिक्षण दिता आनी आपलो पूत कसो लेखता तांकां शिक्षा दिवंक नीट करता. शिक्षण घेवचे खातीर तुमी सोंसात. देव तुमकां आपलीं भुरगीं कशीं वेंगयता
बापाची कास पडून शिक्षण घेवंक नासलेलो कोणूय तरी पूत आसत? कास पडटा त्या वेळार ती कुशालकाची न्हय पूण दुखीची वोस दिसता. पूण त्या उपरांत असल्या कास्ती वरवीं बूध शिकयलोलीं मनशां शांतेची आनी बऱ्या जिविताची फळ भोगूंक पावतात. तर तुमचे काला लांबतले हात वर उबारात आनी तुमचे ओस्कोत जाल्लीं दोंपरां गोट करात आनी तुमच्या पांयचीं चाटां नीत रस्त्यार पडून दी. अशें कुट्टा तो दोंगो कातरून ओडूंक पडचें ना, पूण आदलें बॉल ताका मेळटलें. सगळे मनशां कडेन शांतीन भोवंक आनी पवित्रायेन जिवंक वावरात. ही पवित्राय ना जाल्यार कोणाच्यानूच सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. देवाची कृपा कोणाकूच मेळो नासतना उरोना जावं चोत्राय दवरात. तुमचे मदें कोडसाणीच्यो कोमऱ्यो वाडूंक तुमकां नुकसाण हाडिना जावं जागृत रावात. ना जाल्यार सगळ्यांकूच वसो लागत. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो आपली भोक्ती कोत्तेल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तावन सासनाक. परतून म्हणुया, आपली भोक्ती कोत्तेल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तावन सासनाक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूंक नाका. जबाब, आपली भोक्ती कोत्तेल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तावन सासनाक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवालायन वेंगयता तसोच सर्वेस्पर आपली भोक्ती कोत्तेल्यांची दोया धरता. आमकां कित्याचीच रोचल्यान तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूल माती म्हूण तुका उगडास आसा. जबाब, आपली भोक्ती कोत्तेल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तावन सासनाक. पूण आपली भोक्ती कोत्तेल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तावन सासनाक आनी ताचो कोरार सांबाळटल्या ताई आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्यो ताई ताची दोया मोया पिणकेचे पिणकेन. जबाब, आपली भोक्ती कोत्तेल्या ताई सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना तावन सासनाक. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, म्हजे मेंढरे म्हजे तालो आयकतात आनी हांव तुमकां ऑल्कोतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्ग पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. जेजू तुयतान भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतूच तो देवस्थानान शिकोवंक लागलो. आनी सबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाण वायक कसली आनी ताच्या हातांनी असली विस्मितां घडटात ती कशी. हो तवय नुगा मारयेचो पूत जाकोब, जुसे, जुदास आनी सिमाव हांचो भाव. ताच्यो भयण्यो हांगा आमचे मोदें रावतात न्हय आनी ती ताचे विशीं घुस्पोतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रभाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच घोराब्यांत
आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना आनी तुवें कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मन जायना जालें आनी थोड्याच वायटकारांक चेर हात लावून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोरतो माने वाखाणी तुका क्रिस्ता. सगल्या मनशां कडेन शांतीन भोवून आनी पवित्रतायेन जिवंक वावरात. ही पवित्रताय ना जाल्यार कोणाच्यानूच सर्वेस्पराक पडूंक जायना. बाबूनो, आयचें पयलें वाचप काय बरें आमी हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप घेतलां आनी देवाची कृपा कोणाक मेळो नासतना उरोना जावंक उतरां आयदुरात. काय बरी आमकां शिरकावणेची उतरां हेब्रेवाची चिटीन आमकां मेळ की आमी अदीक आनी अदीक एकामेका सवें शांतीन भोवंक, एकामेका सवें आमी पवित्रतायेन रावंक, एकामेका सवें आमी देवाची कृपा अदीक आनी अदीक वाडोवंक आनी एकामेका सवें हीच कृपा वाडून देवाचें राज आमी विस्तारूंक. तुमचे मदें कोणसाणीच्यो कोंबड्यो वाडून तुमकां नुकसाण हाडिनाकात. अदीक आनी अदीक आमी जाणा भावा भयणीनो, जायते फावटी एक वस्त तर थंयसरूच उरली जाल्यार तातूंत जायते फावटी दुसरे किडे लागतात जावं आडोय लागता वो दुसऱ्यो वस्तू जावन ती वस्त पाड जाता. ते भाशेन आमकां हेब्रेवाचे शिटीन शिरकावणी मेवता की आमी जागृत रावात, नाजाल्यार सगल्यांकूच वसो लागत. म्हणजे आमी बेसार मायेची मनशां, शेडे मोळे आमच्या जिवितान येतले, भावार्थ आमचो हालतलो. आमी बोरवोशाची यात्रेकारां आसात थंय आमी घोडये फटोवंक आमकांच आमी बाबा भयणीनो दुसऱ्या वाटेर पावतल्या म्हूण हेब्रेवाची चीट आज आमकां शिरकायता. काय बरें, जेजू आपल्या गांवघरा भितर सरतना हेच पुर्जे सवें करूंक तो वावुरता. दिसपोटी आपल्या प्रवचना उदी देवाचें राज तो विस्तारूंक, देवाचें राज तांचे मदें हाडूंक, देवाचें तत्वां तांकां दिवंक दिसपोटी वावुरता आसतना लोक ताका केणटा, हो तो वयाचो पूत न्हय, आमच्या गांवचो मनीस, तो आनी कितें बरें करतलो. ताचे विशीं आमी विस्मितां आयकल्यात. तो घडये चमत्कारी म्हणजे मॅजिशियन, जायत्यो गोश्टी घडये मॅजिशियना भाशेन कोत्ता आसतलो आनी जेजू तांच्या अविस्वासाक लागून सारको तोटाकलो आनी ताणें म्हणलें हांगासर आपल्या एका प्रवाद्याक आपल्याच गांवघरा मान ना आनी तांच्या अविस्वासाक लागून ताका अजाप दिसलें. फुडें आमी क्रिस्तांवां, आमी जायते फावटी जेन्ना आमचो भावार्थ हालता दोलता, जायते फावटी घडये पवित्र मिसाची भेटेन आमी वांटो घेता, ख्रिस्त प्रसाद कसल्या मनान आमी शेवता आमकांच विचार करुया. खरेंच भावार्थान जेजू म्हज्या काळजान येता म्हूण हांव तो ख्रिस्त प्रसाद घेता, वो एक चाल आसा, दुसरो म्हाका पळयता म्हूण हांव ख्रिस्त प्रसाद शेवंक वेता. खरेंच पवित्रतायेन आनी शांतीन म्हजें जिवीत सारून हे जेजूक हांव शेवतां काय. जेजू म्हज्या काळजान येता, म्हजे प्रश्न पयस करतलो, म्हजे कुडीक घोटाय दितलो, म्हज्या उत्मीक वाटेन म्हजी वाड जातली. ह्या विस्वासान बोरवोशान हांव जियेता जाल्यार आमकां व्हडलें भाग बाबा भयणीनो. नाजाल्यार आमी पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण अशें म्हणणेच्या पुस्तकार आसा तें आमकां फावो जातलें. रोसलें जायना जावं, आमचो भावार्थ अदीक आमी खोलावंक अविस्वासी जायना जावं, पूण बोरवोशान आमची यात्रा आमी करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. Petunia soyaci,
म्हज्या भावीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र स्वेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयली देणी पवित्र कर. आगाता तुजे भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपले कुडीचें सगलें व्हडव्हड्यांचें जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर काळयांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आगाता तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनः जीवंतपणा ओरवी नुवेनांका सोली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या बिस्पू साहेबांक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक.
आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज सांग आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळय नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मधामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जेतान रासूच चलयता सासनांच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुझे येवजण जालें आमचे मोदे बिराड करचे. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासणाक तुझे येवजण जालें आमचे मोदे बिराड करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, आगाता तुझे रोग साक्षीनीक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणां जैतिवंत तुवें केली. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान गोट आनी जैतिवंत कोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळे बरोबर. शाश्वत आदराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्याक पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एकाक तुजे माये सुचरे करूं मोशे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारली. आसऱ्या आनी बरवशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुज्या हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जयता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजी सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजेताय. खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या संवसाराची. कोटात जायते फावटी आदी निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दिली म्हूण. जर हांवें मोशी पेट तुका केल्यार तुजेर पातून पूण भियेता पातकाचे ताळमेन तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केतना म्हाका तो मेळूं होली करून हेमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. सगळीं बरोबर. नमान मरे कृपेबोधले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपूण जेजू. बायुती मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरे कृपेबोधले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपूण जेजू. बायुती मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान मरे कृपेबोधले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपूण जेजू. बायुती मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. बागेंती मरे आदादी दृश्यां सापडलेल्या मजत कोर काडसाच्या माग पोची पासत जाशातीन देवाच्या मुन्याऱ्याची. विनोद कर सगळ्या देवाक पेटलेल्या अस्त्र्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आशिरो. तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाळ फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतान रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक. पिडेवंतां खातीर किरीत भाशेन आमी मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार आनी स्वर्ग आनी संवसार रोचला. सोम्या म्हजे मागण्याक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावो. सोम्या आसूं तुमचे सवे आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो को सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती
नुदवंत आदारान भाग्यो सदांच सांकवार मारेची ती निवारूंक आनी ह्या काळाचे कोतींतल्यान बगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदे आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जोडून करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवूच चलयता सासणाच्या सासणांक सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू. गायन घेऊया T48 पेज नंबर 224 T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे गांवचे शरातीनी आगे कालती विनोनी सोरवायतांतली सोरविज्ञानली निवार माये सुलोकिनी गावान आमच्या गोरगोरांनी तो शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुझी किरकोळ भुरगीं आमचे